नमस्कार. गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार सविस्तर खबरादी. हेडलाइन्स. संसार पाडव्याच्या परवेर खापरेश्वर देवस्थानाच्या बांदकामाचो बुनियादी फातर. परवरे ह्युंडाई शोरूमा मुखार देवस्थानाचो बुनियादी फातर. प्रियोळ मतदारसंघ बीजेपी कडेनच उरतलो. युती मान्य नसल्यार आतांच वचचे. मुख्यमंत्र्याची मोगोक शिटकावणी. सुदीन म्हणटा बीजेपी केंद्रीय नेते कितें सांगतात ते. संसार पाडवो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवे वर्ष. दनपरा 12 वरां 49 मेरेन पाडव्याचो मुहूर्त. घरादारांचेर तांब्याची घुडी. गोंयकारांचो संसार पाडवो. एप्रिलान स्कुलां सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपाक गोंयभरच्यान पालकांचो मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर व्हडा संख्येन जमाव. राजकीय फुडारी जाले वांटेकार. गोंयांत भाताचे पीक पोरू परस ओनू 15 टनांनी देंवले. वर्स 2023-24 पावसान आशिल्ले 67,689 टन. 2024-25 पावसाच्या सिजनात फक्त 51,486. एनडीझेड एरियेत फेन्सिंग घालपाच्या परवानगेक कारमोणा खासा ग्रामसभेत विरोध. अंजुणा ग्रामसभेत ड्रेनेज, बेकायदेशीर बांदकामां आनी लाऊड म्युझिकाच्या इशू वयल्यान बोवाळ. गोंयांत 31 मार्च ते 3 एप्रिल मेरेन गोंय वेधशाळेचो येलो अलर्ट. कांय वाठारांनी नेटान वारे मारून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. आनी पेंटाच्या ट्रकांतल्यान फोंड्यासावन मुंबय सोऱ्याची तस्करी करपी भवन गांधीक अनमोड चेक नाक्यार कर्नाटक एक्सायजान धरलो. गोंय बनावटीचो 3,66,000 सोरो जप्त. गुढीपाडव्याच्या परबेर खापरेश्वर देवस्थानाच्या बांदकामाचो बुनियादी फातर घालो. वांगडा ह्याच जाग्यार राष्ट्रोळी आनी ब्राह्मणेश्वर देवस्थानाचोय बुनियादी फातर घाला. परवरे ह्युंडाई शोरूमा मुखार देवस्थानाचो बुनियादी फातर. एका म्हयन्या भितर स्थापना करून मे म्हयन्यात प्रतिष्ठापना करपाचे मनात आशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. परवरेच्या खापरेश्वर देवाच्या मूळ सुवातीरूच देव आसा म्हूण कांय दिसा आदी प्रसाद जाल्लो. उपरांत खापरेश्वर देवस्थान समिती आनी लोकांनी मेळून देवाच्या दिसा मूळ सुवातीर फोटो लायलो आनी देवाक रोट आनी माडाची सुरूय दिल्ली. मात ह्या प्रसादा उपरांत लेगीत परवरेच्या ह्युंडाय शोरूमा मुखार संसार पाडव्याच्या परबेर कांय थळाव्यांनी खापरेश्वराच्या नव्या देवस्थानाचो बुनियादी फातर घातला. आयज बरो दीस आसा गुढीपाडव्याचो आनी जशें आमी फाटल्या फावटी उलयल्ले की आमी हांगासर जो आमी सर्वे बीन केल्लो गव्हर्मेंटान एक प्लॉट दिता म्हटलेलो आमकां खापरेश्वर देवस्थानाक कितें. सो आयज आमकां बरो दीस आमी पळोवन मुहूर्त पळोवन आयज भुमिपूजन केलां. आमी वडूय लायिल्लो आसा आमचो. भुमिपूजन जालां आनी भुमिपूजन जालां ते आमच्या खापरेश्वर देवस्थानाचे, आमचे राष्ट्रोळीचे आनी आमचे ब्राह्मणेश्वराचे. सो फाल्यांच्यान आतां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सगळे फाल्यांच्यान फूल फ्लॅश काम चालू जातलें. कितें करता जे काम पळय आसा ते पटापट करून घेवन वेवस्थीत. आनी आमी एका म्हयन्या भितर ही स्थापना करूंक सोदता. ती देवान इच्छेन सगळें काम परिपूर्ण करचें आनी आमची जी मनोकामना आसा ती परिपूर्ण करची. आनी फुडले 9 तारखेच्या मेन आमकां देवाचें उद्घाटन प्रतिस्थापना करपाक बुद्धी दिवची आनी सगळें कार्य करून घेवचें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. प्रियोळ मतदारसंघ बीजेपीचोच आनी 2027 बीजेपी कडेनूच उरतलो. युती मान्य ना जाल्यार आतांच वचात. मुख्यमंत्र्याची मोगोक शिटकावणी. आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा बीजेपीक खंयच्याच पक्षाची गरज ना. स्वबळार जिखपाची तांक पक्षांत आसा. मोगोचो सुदीन म्हणटा बीजेपीचे केंद्रीय नेते कितें सांगतात ताजेर कितें ते थारतले.
प्रियोळ मतदारसंघ 2027 बीजेपी कडेच उरतलो, कोणाक मान्य ना जाल्यार आताच वच्चे, मुख्यमंत्र्याची मोगोक शिटकावणी. पयलींच सांगला युतीची मान्य ना जाल्यार आताच तिकेट काढात म्हणून. कितें ते आतां सांगात. हांव ठामपणे सांगता प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो. कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रमायज ना. आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात हें सांगता आसतना हांव कोणाक भिना. कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, डबल इंजिन सरकार आसा. मोगोचो सुदीन ढवळीकर म्हणटा केंद्रीय नेते कितें ते सांगता ताचेर कितें ते थारतले. मुख्यमंत्री उलयला ते राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान उलोवपाचें पडटा. मुख्यमंत्री सारकें उलय, कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा. सगळे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आणि ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिगांनी मिळून त्या वेळार ठरयलें आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आहे. ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आणि बाब नड्डा आणि फडणवीस आपूण कितें सांगतले ताचेर विश्वास आसतलो आणि ते कर्तव्य आणि त्या कर्तव्याक जाण दवरून मंत्री गोविंद म्हणटा बीजेपीक खंयच्याच पक्षाची युतीची गरज ना, स्वबळाचेर परत सत्तेर येवपाची ताक बीजेपीत आसा. कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा. ही भारतीय जनता पक्ष जर मुखार जर वतलो आणि भारतीय जनता पक्षाक खंयच्याच पक्षाचो हातांत हात घालपाची काही गरज ना. हो म्हजो 2007चो स्टेटमेंट आसा. आयजू हांव तेंच उलयतां. मोगोचो केतन भाटीकार म्हणटा युती तुटल्यार आपल्याक कांयच फरक पडना, नव्या चेहऱ्यांक संद मेळपाक शकता. युती तुटल्यार नवे फेसीस कोणी आमदार जाय तातूंत म्हाका काय सीएमान उलयल्ले वायटूय दिसूना आनी दुख्खूय ना. युती आसली युती नासली म्हणून फरक पडपाचो ना. फोंड्या MG म्हणून हांव काम करत आसा. MG म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांव MGच म्हणून लडटलो. मजगतीं कांय दिसां आदीं मांद्रे एका कार्यावळीक उलयतना मांद्रे मतदारसंघ फुडल्या फावट बीजेपीचोच आसतलो अशें वक्तव्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें. सद्याक थंय मोगोचो आमदार जीत वेंचून आयला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एप्रिलांत स्कुलां सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपाक गोंयभरच्यान पालकांचो मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर व्हडा संख्येन जमाव. राजकीय फुडारी वांटेकार जाले. शिकोवपा खातीर खरें 955 वरांचोच आस्पाव आसा. 1200 वरां न्हय पालक म्हणटात. हेर राज्यांनी आपल्याक जाय तशी NEP इम्प्लिमेंट केल्या. गोंयांतूय गोंयकारांक जाय तशें इम्प्लिमेंटेशन जावचें फुडाऱ्यांची मागणी. The government claims 1,200 notional learning hours, but it's a blatant misinterpretation of the NEP, the NCFEF, the NCFSE, and the NCRF. 1,200 notional learning hours include examinations, assemblies, extracurricular activities, not just classroom instruction. The actual instructional hours is 955. Not 1,200 as they have projected to us. राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्यातून वांटो घेतलो. गोंयकारांक जाय तशी NEP इम्प्लिमेंट जावची अशी फुडाऱ्यांनी मागणी केल्या. सदां सरकार सांगता जावं चीफ मिनिस्टर ओ जे मिनिस्टर जेन्ना they go for some function in schools, भुरग्यांक कोण you are the future, and ती भुरगीं बाबडी वाडटात. 10th जाली, 12th जाली, yes, we are the future, and the future उद्याना, the future is being jeopardized by ill policies of this government. एप्रिलान इतली जेन्ना गरमी जाता तेन्ना भुरग्यांक उकडपाक ते सोदतात. So I think somebody who blindly tries to follow a pattern. NEP is activity based learning. हाडूंकूच जाय तर तुका आनी 45 hours is what you are trying to cover up by having this extra days. You could have done it online. पूण पॉइंट असो आहा की तो हो सरकार लोकांक त्रासूच करूंक सोदता. ही NEP ह्या दिसान येयल्या पूण कंपल्सरी न्हू. तेंच NEP आहा तेंच आमी फॉलो करपाक जाय म्हणून. NEP आमच्या स्टेटाक आमकां जाय ते भाशेन आमी फॉलो करपाक जाय. कित्याक सगळे सावथर्न स्टेट आहेत इंडियाच्यो तेम चेंज केला. तेंका जाय तशी NEP फॉलो करतात. तेच भाशेन आमकां हिंगा आमगे भुरग्यांक जाय ते आमगे पेरंट्सांक जाय ते भाशेन ही NEP इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. We are not going to stop here. As you know that we have holidays till Monday. On Tuesday again we are going to challenge the notification
that is put forward by the government, because that much of liberty the judge of the High Court has given us. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. संवसार पाडवो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक हिंदू कॅलेंडराप्रमाण नवे वर्स. संवसारभर हिंदूंची नव्या वर्साची परब. गोंयांतूय नव्या वर्साच्या येवकाराक प्रभात फेरी जाल्यो. घरादारांचेर कडुलिंब, आंब्याचे ताळे, खण, फुलां, तांब्याची गुडी, दारांत आंगणात रांगोळी, दारार तोरणां, दनपरां 12 वरां 49 मेरेन पाडव्याचो मुहूर्त. नव्यो गाडयो घेवंक घर प्रवेशाक शुभ मुहूर्त. पळयात गोंयकारांचो संवसार पाडवो. गोंयांत भाताचे पीक वाडला म्हण सरकार दावो करता खरे, मात शेतकी खात्याचे आंकडे पळयल्यार परिस्थिती वेगळीच. फाटल्या वर्सा परस अंदू लागीं 15 टनांनी भाताचे पीक उणे. शेतकी मंत्री रवी नायकान आमदार विरेश बोरकाराक विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान आंकडे स्पश्ट. गोंयांतल्या भाताच्या पिकाचेर खासा रिपोर्ट. गोंयांत गिमांत वट्टण 9,022 हेक्टर शेत जमनीचेर भात शेतीची लागवड जाता, जाल्यार पावसात 23,878 हेक्टर शेत जमनीचेर भाताचे पीक रोयतात. फाटल्या 3 वर्सांचे आंकडे पळयल्यार गोंयांत पावसाच्या दिसांनी पिकपी भात 15 टन सुमार उणे जाला. विधानसभेत आमदार विरेश बोरकाराक शेतकीय मंत्री रवी नायकान दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान आंकडे मुखार आयल्यात. वर्सा 2022-23 पावसाच्या सिजनात 62,956 टन भात पिकले, जाल्यार ह्याच वर्सा गिमाच्या सिजनात 25,444 टन भाताचे पीक. ह्याच वर्साच्या दोनूय सिजनांची तुळा केल्यार पावसा परस गिमात 37,512 टन पीक उणे. वर्सा 2023-24 पावसाच्या सिजनात 67,689 टन भात, जाल्यार ह्याच वर्सा गिमाच्या सिजनात 26,913 टन भाताचे पीक. ह्याच वर्साच्या दोनूय सिजनांची तुळा केल्यार पावसा परस गिमात 40,785 टन पीक उणे. वर्सा 2022-23 वर्सा 2023-24 कडेन तुळा केल्यार दोनूय सिजनांचे पीक वाडिल्ले. वर्सा 2024-25 पावसाच्या सिजनात 51,846 टन भात. ह्याच वर्साचो गिमाचो सिजन आता चालू आशिल्ल्यान ताचे आंकडे ना. वर्सा 2023-24 वर्सा 2024-25 कडेन तुळा केल्यार पावसाच्या दिसांनी येवपी भाताचे पीक 15,850 टन उणे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कारमोणा जाल्ल्या खासा ग्रामसभेत एका मंत्र्यान एनडीझेड एरियेत फेन्सिंग घालपाक मागिल्ल्या परवानगेक विरोध. ही जागा सीआरझेड आनी GCZMA एरियेत येता, तशेंच साळ न्हंयच्या देगेर येता. हे विशीं आशिल्ल्यो त्रुटी विशीं सीआरझेड आनी GCZMAक क्लॅरिफिकेशना खातीर बरयतले म्हण सरपंच सांगता. साळ न्हंयेच्या देगेर फेन्सिंग आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर उबारपाक कारमोणा पंचायती कडेन एका मंत्र्यान परवानगी मागल्या. हे विशीं चर्चा करपाक कारमोणा खासा ग्रामसभा जाली. परवानगी दिवंक ग्रामसभेत विरोध. जागा नो डेव्हलपमेंट झोनात येता, तशेंच सीआरझेड आणि GCZMA एरियेत येता देखून लोकांनी विरोध केला. हे विशीं आशिल्ल्यो त्रुटी
CRZ आणि GCZMAक बरयतले अशें सरपंच सांगता. तेगे हिंगा हे बांद आहा तेजेर येयल्ले फायल येयल्ली. So it was the file was incomplete. So we send it back, and since it is a public issue, it is regarding the Kazans and CRs and all that, and there was also included in the plan about fencing the thing. When it is a notified band, we think that when it's a notified band, it becomes a public issue, and that is why I had called for a extraordinary Gram Sabha to discuss the file. What has been discussed? Final decision किती झाला? Final decision झाला की CRZ बुरोवपाचे and all the discrepancies. Now in detail I cannot tell you, but it was discussed in detail all the discrepancies of the CRZ what are there in that file, which that the panchayat should write to the CRZ and get all the clarifications. They have unanimously, very diligently looked into the file. They have taken opinions and then they have called for an extraordinary Gram Sabha based on our decision of implementing 243ZD of the Constitution, which is already 80% completed, and about 10% or 15% we are doing now the survey of the people by the population. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैत्रावाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. अंजुणा जाल्ल्या ग्रामसभेत दर्यावेळेर केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकाम, लावड म्युझिक आणि ड्रेनेजीच्या इशू वयल्यान बोवाळ. वागातोर दर्यावेळेर केल्ल्या डांबरी रस्त्याच्या बांदकामाचो इशू थळाव्यांनी काढलो. थंय बेकायदेशीर तरेन बांदिल्लो क्लब आणि लावड म्युझिकाचो इशू ग्रामसभेत आयलो. सगळ्या इशू आड एक्शन घेवन खर कारवाय करपाचे उतर सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकारान दिला. वागातोर दर्यावेळीचेर बेकायदेशीर तरेन बांदिल्ल्या डांबरी रस्त्याचो इशू, बेकायदेशीर क्लब आणि तातूंतले लावड म्युझिक तशेंच ड्रेनेजीच्या इशू वयल्यान अंजुणा ग्रामसभेत बोवाळ जालो. ग्रामसभा बरीच तापली. सगळ्या इशू आड एक्शन घेवन खर कारवाय करपाचे उतर सरपंचान दिला. आयज आमची ग्रामसभेक खुबशे पॉयंट आसले. एक आहलो तो एक हेजो बिचार सँड ड्यून्स जावन कोणी तरी एक रोड केला, पाथवे केल्या काय कितें ती. सो ताका सांगलें आमी, एश्युरन्स दिले कितें की आमी ते नोटीस काडटा तेजो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ CRZ आमी ऑथॉरिटीजांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आनी तेज्या भायर एक आहलो हेवी व्हेहिकल्स स्कॉलाच्या टायमार बंद कर म्हणून. सो तेजेर आमी कितें तें आमच्या हातीन ना, पूण आमी तेजे जो कितें आहा पळय फॉलो अप ते आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफिक पुलिसांक धाडटा आमी तेजें. तेज्या भायर एक आहलो तो एक क्लबाचो क्लब एक आहा ते क्लबाचे तेंच्यांनी कितें फॉलो अप तेका ऑलरेडी आमी नोटीस काडून इन्स्पेक्शन करून शेवकोच नोटीस धाडला. आतां तेजे पर्सनल हियरींग उरला ते ताका सांगला विदीन ह्या म्हयन्या भितर प्रोसिजर फॉलो करता आनी जे कितें डिसिजन आहा ते तांकां दिता म्हणून. आनी ते भायर एक आहलो कॅटल, स्टे कॅटलाचे कितें आहा तो प्रोसिजर म्हणजे तेंचे पयलीं पंचायतीक तेंच्यांनी दिल्लें हें कर म्हणून एग्रीमेंट. आतां ते तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां कितें की पंचायत हे एनिमल हजबंड्री आनी हे कोण ते गोशाला ते दोगूय ते तेंच्या भितर ते हे करता म्हणून कितें ते एग्रीमेंट सायन करता म्हणून. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. हवामान खात्यान फाल्यांच्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. 3 एप्रील मेरेन वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या 4 दिसांत कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. जाल्यार 30 ते 40 किलोमीटर मेरेन वारें मारतलें असो अदमासय उक्तायला.
गोय बनावटीच्या सोऱ्याची तस्करी करपी भवन गांधी म्हणटा ताका अनमोड चॅक नाक्यार कर्नाटक एक्सायजान धरलो. पेंटाच्या ट्रकांत कॅबिनांत 3,66,000 किमतीच्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो घालून फोंड्या सावन मुंबय वतालो. पुलिसांनी ट्रक, पेंट आनी सोरो धरून 29 लाखाचो म्हाल जप्त केला. पुलिसांचो तपास चालू आसा. फोंडा हांगासरल्यान मुंबईक वचपी एका कंटेनरची शनिवारी रात्री अनमोड हांगासर आबकारी विभागान तपासणी केली असताच कंटेनरचो जो ड्रायव्हरचो कॅबिन आसा त्या कॅबिनाच्या डोक्याच्या वरती चोर कप्पो तयार करून त्या चोर कप्प्यात गोंयचो सोरो आसा तो सोरो तस्करी करपाचो प्रकरण उघडकीस येयल्ले आसात. ह्या कंटेनरांतल्यान एकूण 3,66,000 रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो हो अनमोड आबकारी अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्लो आसात. तशेंच ह्या प्रकरणात नवी मुंबई हांगासरल्या भवन गांधी हेका अटक केल्ली आसात. हो कंटेनर आसा तो फोंडा हांगासरल्यान बर्जर कंपनीचो पेंट आसा तो पेंट वाहतूक करतलो. तेका लागून ह्या वाहनात आशिल्लो जो एकूण 3,75,000 रुपये किमतीचो पेंटही जप्त केल्लो आसात. गोंयचो सोरो हो 3,66,000, पेंट 3,75,000 आणि कंटेनर हेची किंमत आसा 22 लाख रुपये. असे एकूण 29,41,000 रुपये किमतीचो मुद्देमाल आसा हो अनमोड आबकारी विभागान रात्री जप्त केल्लो आसा. पुरवठा खातीर प्रमोद मोंडे. तामिळनाडू सावन गोंयांत येवपी नाल्ल आतां येवपाचो सापूच बंद जाला. आडसरां विकपाक सुरू केल्ल्यान नाल्लाचें पीक उणें. पयलीं 30 ते 40 रुपया किल मेळपी नाल्ल आतां 70 पसून मेळना. नाल्ल सप्लायर सांगतात टावर जाल्ल्यान गोंयांतलें पीक खंय उणें जावपाक लागला. वर्सभर तरी नाल्लाचो रेट आसा तसोच उरतलो म्हण सप्लायरांक अदमास. फाटले कितलेच म्हयने जाले गोंयांत नाल्लांचो रेट दिसान दीस वाडटा. गोंया भायल्यान गोंयांत येवपी नाल्ल उणो जाल्ल्यान शॉर्टेज. सप्लायर सांगता ते प्रमाण आडसरां विकपाक सुरू केल्ल्यान नाल्लाचें पीक उणें. नाल्लाची रेट वाडल्या म्हणल्यार कितें प्रोडक्शन ना म्हणटकीर ऑटोमॅटीक नाल्लाचो रेट वाडला. आतां तमिळनाडू कर्नाटका पासून नाल्ल मरे 35-40 रुपीज आमी किलो घेताले ते आज 70 रुपीज किलो आसून पसून आमी दिल्यार पसून नाल्ल मेळना अशी परिस्थिती जाल्या. आतां सद्या पयलीं टेंडर कोकोनट आसा पळय ते कर्नाटकाचे लोक घेताले पण ते आतां कितें कर्नाटका सगळे नाल्ल ना, माडाक नाल्ल ना, ते आतां सामके पोलाची तमिळनाडू पावल्या. म्हणटकीर कितें पयलीं कितें लोक हेल्थ कॉन्शियस तितले नाशिल्ले म्हणजे आतां कितें हर डॉक्टरा कडेन गेल्यार तो म्हणजे एक सकाळ फुडें तूं हें तुगेलें आडसर पी म्हणून त्या खातीर आडसरा लागून कितें आतां सगळे मरे टेंडर कोकणात डिमांड वाडला हें वाडला म्हणजे ते आतां सगळे टेंडर कोकणाच काडपाक लागले आनी नॉर्मल नाल्ल पसून गोंयांत पसून तीच परिस्थिती जाल्या. क्लायमेटूय पळयलें ना तुवें पावस केन्नाय पडटा वत केन्नाय पडटा सांगपा ना केन्ना कितें जाता म्हणून कळना. त्या खातीर ते क्लायमेटी लागूनय एक इफेक्ट आसा. सेकंड थिंग हें म्हणल्यार तुगेली माकोड आनी हें आनी एक हें तुगे सॅटेलायटाक लागून हें सगळें हाल्ला. सरकारान गोंयच्या शेतकारांक सबसिडी दिवची. गांवांनी आयिल्ले नेटवर्क टावरांक लागून पिकाचेर परिणाम म्हूण दावो. टावर बिवर आसा पळय ते मातशे पयस दवरपाक फार्मा वयर. आमचे गोंयांत म्हणटा फक्त एकच उरलो म्हणजे तें एग्रीकल्चर आनी ते पसून एग्रीकल्चर केलें मायनींग बंद सगळें बंद एग्रीकल्चर एक उरलां आनी ते एग्रीकल्चर करपा पसून आमी एज अ ट्रेडर आमी सगळे खूब मेहनत करता. आमकां लोकांक दिसता नाल्ल वाडलो आमी खूब जोडटा पूण आमी स्ट्रगल खूब आहा. नाल्ल हाडपा जाय सोलपा जाय ताजो क्वॉलिटी करपा जाय लोकां कडेन मागीर कुशिल्ले फुटिल्ले आसता. आमी वयल्यान आमकां गव्हर्मेंटान सबसिडी दिवपा म्हणून तांकां दिल्या पूण आमी एज अ ट्रेडर इतले त्रास काडटा म्हणल्यार आमकां कांयच ना गव्हर्मेंटा कडल्यान. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. ओलू श्रावण आणि भाद्रपद म्हयन्यांत कांय कडेन वादळी वारो आनी पावसाची शक्यता. मात पुराय वर्सा मध्यम पावस आसतलो. रोगराय वाडटली. संरक्षण क्षेत्रांत कांय लोकांच्या फायद्याक सरकारी कबलाती जातल्यो. ताजो लोकांक कांयच लाव जावचो ना. श्रावणांत शेअर मार्केट पडटलें. आश्विन म्हयन्यांत मार्केट वाडटलें. वर्साच्या निमाणेक राजकारणी आनी लोकां मदीं असंतोशाचें वातावरण तयार जातलें. दाते पंचांगात आसा म्हण गुरुजी श्रीधर भावे सांगता. पर्जन्यमान या बाबतीत जर आपण विचार केला तर एकंदरीत पर्जन्यवृष्टी ही कमी प्रमाणात होईल. त्या काही भागामध्ये
वादळी वाऱ्यासह म्हणजे श्रावण महिन्यामध्ये असो भाद्रपद महिन्यामध्ये असो वादळी वाऱ्यासह पर्जन्यमान होण्याची शक्यता आहे. पण संपूर्ण वर्षभराचा आपण जर पर्जन्यमानाचा आढावा घेतला तर मध्यम प्रमाणात हे पर्जन्यमान होईल असं आपल्याला या संवत्सर फळामध्ये दिसतं. त्यामुळे पीक पाणी थोडंसं कमी होईल, धान्य थोडंसं कमी होईल आणि धनसंपत्ती कमी होऊन रोगराई वाढलेली आपल्याला या संवत्सरामध्ये पाहायला मिळेल. संरक्षण खात्यामध्ये काही नवीन करार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. सरकारच्या काही लोकांसाठी योजना, सरकार मान्य अशा काही योजना आलेल्या आपल्याला या श्रावण भाद्रपद या महिन्यामध्ये बघायला मिळतील. पण त्या योजनांचा लोकांना फारसा फायदा होईल असं काही या संवत्सर फळाच्या अनुषंगानं आपण पाहिलं तर या लोकांना फारसा फायदा होईल असं काही आपल्याला वाटत नाही. आश्विन कार्तिक या महिन्यांचा आपण जर विचार केला तर अर्थविषयक ज्या काही कंपन्या आहेत या कंपन्यांचे शेअर्स तेजीमध्ये आपल्याला आलेले दिसतील आणि फार मोठा बदल शेअर मार्केटमध्ये आपल्याला या महिन्यामध्ये बघायला मिळेल. वर्षाच्या जे काही अंतिम दिवस आहेत म्हणजे माघ फाल्गुन असे जे आपले शेवटचे महिने आहेत या महिन्यामध्ये राजकीय आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये काहीतरी असंतोषाचं वातावरण निर्माण होईल असं एक या संवत्सर फलामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.